तो म्हाका दिसता सारको ना. चड फोटींग उलोवपाची ताका संवय जाला. तुज्या कडेन डिस्कशन करपाक नाजाल्यार पार्टी फुडें व्हरपाक न्यू प्रेसिडेंट हे करपाक नाजाल्यार जनरल बॉडी म्हणटा तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय आनी सो तो म्हाका दिसता तो सारको ना. आमी तो तेणी डिले केला, आमी कांयच डिले करूना. 70 दीस तेणी तो येवंक नाहलो ऑफिसान आनी आतां तो म्हणटा रिमायंडर धाडला म्हणटा. कालूय तेणी म्हाका दिसता स्टेटमेंट दिला की आपल्यान क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना. परत तुमकां सांगता शोकोज नोटीसेक आमी ताका 5 रिमायंडर धाडला, तेणी अजून रिप्लाय करूंक ना. ते लेटर जे तेणी दिला ते लेटर ते अजेंडा आसलो CEC मिटींग ते डिफरंट आनी तो दोनूय मिक्स करता आनी तुमकां फटयता. तेतून तेणी प्रोटेस्ट बेगीनचो बेगीन काबार करचो आनी पार्टी फुडें व्हरपाक तेणी वांगडा येवचो. डिफेमेशन नोटीस धाडटा 1 कोटीची नाजाल्यार आमगेर केसीस करता की आमी डिफेमेशन हे केला म्हणून. तांकां घेवन तो भोंवता आनी पार्टीची टिकेटूय मागता. हे म्हाका कितें करता तेच कळना. आनी सोशल मिडियाचेर खुबशे व्हिडिओ येता तुमचे आनी विश्वेशाचे, तेजेर तुमच्यांनी ना आमी ऑलरेडी तशें हेका कंप्लेंट केल्ली आसा, सायबर सेलाक ती केल्ली आसा सगळें. सो आतां कितें करता तेंच्यांनी प्रोसिजर अडॅप्ट करपा जाय. कित्याक ते फेक पेज आहा. हेच्या पयलीं हांवें 2 कंप्लेंट्स केल्ल्या नांवान घालून म्हाजे पर्सनल लेवलचेर. त्याची हियरिंग 24 तारखेक ST कमिशनरान दवरलेली आसा. हांव म्हाजे तर हांवें ताका अनफ्रेंड केला. म्हाज्यान ताचे कांय संबंद ना. हांव ताका फोनूय मारना आनी हांव तेजे कडेन कांय कॉन्टॅक्टूय धरना. जो पार्टीच्या वांगडा इतली व्हडली जे सांगला पळय विश्वेशन की गद्दारी करता म्हणून आनी जे तांकां घेवन तो भोंवता सगळ्यांक आता. सो आनी कितें उरला. पार्टी युनायटेड आसा. फक्त भिरेशान आपल्याक सेपरेट ग्रूप केला. तो कित्याक केला ताका ते तुमी ते विचारपाक जाय. तेणी रिप्लाय दिवंक ना अजून. जाय जाल्यार तुमकां हांव मेल्सूय ते दाखयता, आउट करता. RG एज अ पार्टी एज अ ऑर्गनायझेशन एकूच आहा. भिरेशान फक्त आपलो सेपरेट ग्रूप केला. तो तुमी विचारात कित्याक केला.